आणि हे जे स्ट्रक्चर आता तुम्ही हे पहिले हे केदे व्हडले स्ट्रक्चर हांगा आसा ते सो हे सेम स्ट्रक्चर कसलीच आता तेंच्यांनी बारीक बारीक कॉटेजीस ते फूल लायनींग ऑलमोस्ट 10-15 के तरी आनी सगळे थंय हिल कटिंग जाल्लें आसा. सो ऑलरेडी तेंच्यांनी हिल कटिंग करून ते कॉटेजीस बसयल्ले आहा आनी तेका दोन अप्रोच रोड, एक रोड त्या वाटेंतल्यान आसा, एक रोड त्या वाटेंतल्यान आसा. म्हणजे दोन रोड तेका अप्रोच रोड तेंच्यांनी हिल कटिंग करून केला. आता फाल्यां आमी जेन्ना फाल्यां TCBन वयतले आमी इन्क्वायरी करतले की हांकां रोडाचे परमिशन आसा काय ना, हिल कटिंगेचे परमिशन आसा काय ना, हे दोनूय आमी थंयसर वचून आमी कन्फर्म करतले. पण आमकां तरी दिसता की हे जे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हांगा जाला हेतून कितें ना कितें तरी इलिगेलिटी आसलेली कशी. पूण आमी चॅक करतले आनी चॅक केल्या उपरांत आमी तुमकां परते अपडेट करतले की हेजेर सरकाराचे हेजे डिपार्टमेंटाचे स्पेशली TCB डिपार्टमेंटाचे कितें म्हणणें आसा. हांगा रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे कित्याक तेच्या हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें पडटा, बाबूश मोन्सेराताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें पडटा. सो सॉरी तेच्या बायलेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा, जेनिफराच्या. सो तिचे म्हणणें हेचेर कितें आहा पळय हें आमी तुमकां कितें म्हणटा तें आमी तुमकां कळयतले. आतां जेन्ना टेम्पररी शेक म्हणटा, आतां आमी तुमी जाणा गोंयान आमचे जे शेक आहा ते शेक टेम्पररी म्हटल्यार ते मे म्हयन्यान तांकां काडचे पडटा आनी मागीर तांकां परत सेटअप करचें पडटा. म्हणजे एक शेक तांकां सेट करतलो परतो जाल्यार 6 लाख 5 लाख 10 लाख असो खर्च जाता. आतां ही जी टेम्पररी शेक स्ट्रक्चर आनी शेक म्हणून जे बरयला जाल्यार हे ते पावसान काडटले काय, कित्याक आमकां जर दिसना हे जे व्हडले स्ट्रक्चर तेंच्यांनी जे घातला पळय हे पावसान ते काडटले म्हणून. सो हेजेर कितें आहा पळय ते हे एनवायरमेंटल डॅमेज कितें जाला ना जाल्यार हे जो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1 किलोमिटर तरी ताचो स्ट्रेच आसतलो. जर आमी पळोवपाक गेले मोर दॅन 1 किलोमिटर बॉर्डर आसतली आनी सगळ्याक तेंच्यांनी कोस्ट लायन जी आमची आसा सगळ्याक तेंच्यांनी दुरीक घातलेलो. सो हेजेर कितें आहा ते एक्शन आमी फाल्यां PWD कडेन वयतले, TCB कडेन वयतले, आमी इन्फॉर्मेशन मागतले आनी तुमकां अपडेट करतले.